Deva Carcadion, Yamis Petuita, Quincy Anidio Mascarenas, Dispone Piedad Batista Hernandez, Jordan Mis Petuita Tachi Famil, William Wasatugras Piedad Tais, Devan Picasso Su and Shanti Dimon, Yamisan Amema. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यांक सो हे पवित्र रितीन पावते परी वांट घेवचे खातीर आमच्या पातकांचे दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बक्षून मागुया. हांव पातकी सोर पदवेला देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच अपवाद म्हणजें सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थना. सरस्परा तुज्या चाकरांक पाव, तुका उलो मातोल्यांक सदांच दुलो बायन वांगोय. तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावले वाचून सर्वेस्पोर अशें सांगता. ते काळार इस्रायलाच्या सगळ्या कुळाचो हांव देव जातलो आनी ती म्हजी पोरसां जातली. सर्वेस्पोर अशें सांगता. तलवारींनी वाटोवलोनी तांकां ओरोण्याक भोगसणे मेळ्ळे. इस्रायल आपल्या विसवाच्या जाग्यार वेता. पयसतान सर्वेस्पोर ताका दिश्टी पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केलो आनी म्हज्या मोगाक हांव तीर लावलां. इस्रायलाच्या आंतवारी हांव तुका आनीक एक दान बांदून वेतां आनी तूं बांदून येतलें. नवे शिगारांनी कुशाल करतल्या बरोबर आनीक एक पावट पोरकी घेवन तूं नाचोन भायर सरतली. सामार्याच्या दोंगराचेर आनीक एक फावट तूं दुकोळ दाका मोडो लायतली. वंपूंक गेले आनी आपलें फळ भोगूंक येतले. असले दीस येवचो जाला की राखणदार एफ्रामाच्या दोंगरार बोबाट मारतले. उठात सियोनाक चडून वचुया. सर्वेस्परा आमचे देवा सोरशी या. सर्वेस्पोर अशें सांगता. जाकोबा खातीर खुशालकायेन ताळयो मारात. राष्ट्राच्या फुडाऱ्यान जयकार करात. गोठात वाखाणात आरोड्डान म्हणत. सर्वेस्पोरान आपले पोरजेक सोडयली. इस्रायलाचो उरलोलो जमो तो. देवाचे तोरे देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो. जसो गवळी आपल्या शेड्याक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. आनीक एक कोण म्हणुया. जसो गवळी आपल्या शेड्याक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रानो सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुन्यांक अशें सांगात. जाणें इस्रायलाक शिंपडायलो तोच तांकां जमा करता. जसो गवळी आपल्या शेड्याक राखता तसोच तो तांकां राखता. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेड्याक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता.
जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो, बोलिश राष्ट्राचे थोपक्यांतलो ताका सोडिलो. शिवनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतली. सर्वेश्वराचें उत्तम बंधन भोगूंक जोम्यांनी लोटून येतली. बाबा, जसो गवळी आपल्या शेड्याक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां संतोशान नाचतली, तरणाटी आनी म्हातारी बरोबर आनंद भरीत आसतली. तांचें रुदन सोंपोवंक ताका दितलो संतोश, ताका गजयतलो आनी दुखांचो बोलदेक दितलो खुशालकाय. बाबा, जसो गवळी आपल्या शेड्याक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. एक व्हड प्रतवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोचेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पराक जय. सरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत गेलो. आनी कानानची एक बायल त्या प्रांतांतली आयली आनी वयर मारून म्हटलें, सायबा, देवाच्या पुता, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर. म्हजे धुवेक देंवचार जबार पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शिस्ताचे पडें अशें प्रार्थना करूंक लागले, तिका तो उपकार कर आनी धाड. ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें प्रतिपाल करून म्हटलें, म्हाका फकत इस्रायल घराच्या सांडलेल्या शेड्यांत सोयी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सरपटली. तिणें म्हटलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें कशी जाप दिली, गोच्या भुरग्याचें घाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवंक सारकें न्हय. तिणें म्हटलें, खरें सायबा, पूण आपल्या धुन्याच्या मेजा वयले धोन्नीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटे खातात. तेन्ना प्रतिपाल करून जेजू म्हटलें, आगे व्हड तुजो वाड, तुका जाय तशें जावं. आनी ती चितू तेच घडये बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भयणी बाबांनो, आमी जाणाव मातेवाचो शुभ वर्तमान जुदेवा पासत बरयलोलो. म्हणजे जेजू देव क्रिस्तांव जालेले आनी जे जुदेवांची समुदाय आसली तांकां चड करून मातेव आपलो शुभ वर्तमान बरयता. आनी ही घडणी जी आयज आमी आयकल्या ती मातेवान सांबाळून दवरल्या. कित्याक काय? आमी जाणाव जेजून जायते केल्ले, जायते वस्तू केल्ल्यो आनी म्हटलेलें, पूण थोड्योच आमकां बरोवन दवरल्या. तातूंतली ही एक माथ्यो आमचे मुखार दवरता आनी ताका एक कारण आसा. जुदेवा मदें हो भावार्थ आसलो की ती जावन आसात म्हूण विचलोली वर्सां. जेन्ना ती क्रिस्तांव जाली, जायतीं जाणां चुकलीं न्हय, जायतीं जाणां जेन्ना ती क्रिस्तांव जालीं, होच भावार्थ तांच्या मनान आसलो की आमीच ती विचून काडलेली वर्सां. आनी अशे भाशेन ते भेदभाव करताले दुसऱ्या मदें. तीर, सिदोन, कानान हो गांव पळय आसलो तो जुदेवांचो गांव न्हय. जे जुदेव न्हय आसले त्या लोकांचो गांव आसलो. तीं चड करून असल्या तीर प्रांतांत जीं येतालीं. आनी आमी जाणाव
की जेजूची बरी खबर चड करून असल्या लोकांनी मानून घेतलेली. तो जिदेवाक आनी आयज आमकांय मात्यो ही काणी दवरता, ही घडणी दवरता, दाखोवन दिवंक की देव सगल्यांचो म्हणून, आमचोच न्हय. जेजू आमच्या सगल्या पासत ह्या संवसारांत आयला. तुम्ही चोयलां आसतलें जायते फावटी जेन्ना आमचे इगर्जे मुखार आमचे हिंदू भाव येतात ते आपली मान भागयतात. चड करून ते मानून घेतात की देवाची वो देवाचो जागो, पवित्र जागो देव आसा. इश्टानो, जेजू आमचे मदें मनीस जावन आयलो, आमकां सोडवण दिलें आनी मानून घेतल्या बावटिस्मा वरवीं. तर आयज होच आमचो भावार्थ जेजूचेर धीर करुया. आमकांच न्हय, आमच्या घरच्यांक, आमच्या भुरग्यांक हो खरो भावार्थ दिवंक. जेजू आमचो आनी म्हजो सोडवणदार. आमचे क्रिस्तांव धर्म जावन आसा एक धर्म जेजूचेर भावार्थ दवरता पळय ते. आमी जेजूक म्हजो सोडवणदार म्हूण मानून घेता. आनी जें जेजून हे बायलेक म्हटलें तो आयज आमकांय म्हणटा, व्हड तुजो भावार्थ. होच आमचो भावार्थ घट करूंक आनी ह्याच भावार्थाचेर आमची जिविताची बुनयाद बांदूंक आमी आयज ह्या मिसान जेजू कडेन मागुया. आमेन. सरस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो तुका घेपयता. रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणान देवाचो. सरस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय वो दाकांचो सोरो तुका घेपयता. दाक वाडयन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां ओतमीक पियोन जातलो. सासणाच्या सासणान देवाचो. सरस्परा देवा ल्हानवीक मोनान आनी पातकांचे दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें सांग. म्हज्या फाट्यापणांतलो म्हाका धुवन काड. सरस्परा सगल्या म्हज्या पातकांतलो म्हाका दूर. म्हज्या भाव भयणांनो, मनशांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागतात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सरेस्पोर मानून घेवं. सरेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदांच मोखलेलें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सरेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. आमची काळजां वारुया. सरेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सरेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर कले आनी सोर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो लितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिन वासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजें आमकां आनी एक देणें. आमची दिन वाचणेचें प्रार्थन तुजी वडवीक बिलकूल चडयना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत घेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवांत.
सोय सोय सोरेस्पराचे नवी येता तका सोय मुसगी प्राण सोय सोय बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन पोस्ट मरण सोंसुपेच्या आदीं ताणें उलो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर तुमची Escorincio Monisatos ताणें कास घेतली तुका नव्यान दीत वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक वराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें हें म्हज्या कुडासाक बाळकाचो तिसरो गोडया तुज्या पुरसार आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्ली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुबेचो उदास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाबा फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें बरबरीत मुखामळ घडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मारे देवाचे माये संगती तिचो बोटी बागेवन तुजे बागेवन दवरून दिता आनी सर खाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां तांच्या सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताण पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाबा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन वीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता अशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां नायणेन पडूंक नाका वायटांतल्यान आमकां निवाड सरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुखींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वर्माशान अत्रेकता तर आमकां आमचे उदार काकुतीन चोर पातकांतली चुकय आनी सोर्ग आकांतांतली वाडटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळकाचेर दी घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी
आणि पुस्तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आणि राजवट चलयताय शासनाच्या शासनात सुन्याची शांती सदाकाळ तुमचे सगळे आसूं मोगान एकामेकाक शांती दिवं देवाचे शुभे संसाराचे पाप काढले आमची करतो देवाचे शुभे संसाराचे पाप काढले आमची देवाचे शुभे संसाराचे पाप काढले Sumian Yesus Kristus, Buddha di roh kami sendiri, yang je zutian asa ini nasa, yang je pak ini nang jawab ini nang Kristus puri, mulai di patience. Yesus dewaci shiri samsaraचे पाप काढतात, शिलियाच्या जीवनात पहिल्यान yang sugli sudah. Jika Tuhan maka baik menjadi Kristaci pura di robot sasana cerita angka sambung. Kristaci pura, Kristaci pura, Kristaci pura, Kristaci pura, Kristaci pura. प्रार्थना देवा आमच्या मोगाल बापा ह्या सगळ्यांच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घोटायेन भरलें सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान सर्वेस्पोर तुमची सगळ्यांक सून सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून वचूयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा